आयज हांव वन स्टेप फुडें वयता, मिनिस्ट्री जावची म्हणून गार्बेजाची. म्हणजे हे सगळे जाण जे आयज हावजींग मिनिस्टर केल्या आनी कसले मिनिस्टर केल्या, खूब भाशेचे मिनिस्टर केल्या, सगळे भाशेन मिनिस्ट्री आहा, पूण गार्बेज म्हणटा पळय तेजी मिनिस्ट्री ना. कित्याक तेजेर वास येता. जर गार्बेजाचो मिनिस्टर कोण जावचो ना, हांव म्हाजी तयारी आहा जावपाक. बाब विजय सरदेसाय कडेन पयर उलयतालो हांव. विजय सरदेसायान म्हाका डायरेक्ट सजेशन केलें, मायकल जो तूं उलयतालो की गार्बेजाचें कॉर्पोरेशन जावचें, आयज कॉर्पोरेशनान मिटींग जाता आमची 3 म्हयन्यांनी एकदां. खंयची कामां जातली? जावंकूच शकना. वन्स इन 3 months वी आर मिटींग. लायक आतां मिटींग आहा परवां, डे आफ्टर टुमॉरो इज अ मीटिंग, Monday is a meeting at 11 o'clock. So this meeting is being held now after nearly 5-6 months. So many ekda. Impossible is the word to go ahead after having meeting in 6 months. You have to have daily review meetings on garbage. Understand? Pramod Sawant, he understands what I am talking about. That Ministry of Garbage should be formed. Minister for Garbage असतो, तिथून आख्खो डिपार्टमेंट असतो, तिथून डायरेक्टर असतो आणि कॉर्पोरेशनूय आसचें. आतां आमचे ट्युरिझम डिपार्टमेंट आहा, तिथून कॉर्पोरेशनूय आहा, GTDC. तिथून कितलीशीं आनी कॉर्पोरेशन आहा. आमचे कडेन टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आनी PDAs आहा, प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीज. सो सगळ्या भाशेनी आमचे कडेन ऑथॉरिटीजूय आहा, कॉर्पोरेशन आहा आनी मिनिस्ट्री आहा. सो एवरी डे जर काम जावपाक जाय जाल्यार मिनिस्ट्री ऑफ गार्बेज आसची. बट फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अप गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. जो बाबूश मनसरादान काल म्हटला की बांयगीण इज द नीड ऑफ द आवर. आयज तेणी खूब टायम लागलो तांकां म्हणपाकय, बट स्टील आय वेलकम हिज डिसिजन दॅट गार्बेज सोल्युशन हाडपाक. फर्स्ट टायम बाबूश मनसरादान सांगला की बाबा बांयगिणी प्लांट आपलो पयलो करचो.